सरकाराच्या गोंय राज्य कोयर वेवस्थापन महामंडळा सयत वेर्णाच्या उद्देगीक वाठारांत कोयर प्रकल्पाक लोकांचो खर विरोध आसा। सरकाराक नियोजित केल्ल्या कोयर प्रकल्पाक वेर्णा सयत नुवें, नागवा, लोटली आनी केळशी सांकवाळ ह्या 5 पंचायतीन पत्रकार परिशद घेवन विरोध केला। कोयर प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी रोमारियो मास्कारेनासान केल्या। कित्याक आमी ग्रामसभान एक पाटी न्ही, दोन पाटी, तीन पाटी रेजोल्युशन घेतलें। हें आतां 2019 सान चालू आहा रेजोल्युशन घेवपाक की आमकां असले प्लांट हिंगा नाका। गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आहा पळय, तेजो तुमी हें पयलें कॉन्स्टिट्यूशन पयलें जाल्यार तेजेर कितें आहा, तेंची ड्युटी आहा विलेज पंचायताक हेल्प करपाक, तेंचो गार्बेज जी आहा ती हँडल करपाक हेल्प करपाक, ट्रेनिंग दिवपाक वा तांकां हेल्प करपाक। सो हांव म्हणटा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट इन्स्टेड ऑफ हेजे प्लांट घालपाक भोंवता ते तुमी विलेज पंचायत हेल्प करा मरे, गार्बेज हँडल करपाक, प्रोसेस करपाक। एक गांवान आपलो प्लांट घालो, आपले कर न्ही, तुमी हें कितें करपाक वयता। आनी आमकां तो एमडी सांगता, जेन्ना आमी घाण मारतले आनी हें तें सांगलेलें का, तो एमडी सांगता थंय आमी कितें चॉकलेट फॅक्टरी घालता काय। दॅट मिन्स इज एक्सेप्टींग की चॉकलेट फॅक्टरी ती बरो वास येवपाक घाणूच येतली थिंगा। सो आमची कितें ऑलरेडी थिंगा इतल्यो कितले ऑलमोस्ट 500 फॅक्टरीज जाल्या आनी आमकां ऑलरेडी त्रास जाल्या भरपूर।